बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. Second Corinthians chapter 1 verse 2. देवा आमच्या बापाची आणि सुम्या जेजू क्रिस्ताची दयालाय आणि शांती तुमकां फावो जावं. जेजूची दयालाय आणि शांती अनुभवूंक आयलोल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. John 6:68. सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्यो आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. आमी जेजूच कोरी वाट म्हूण वळखून घेता तेन्ना आमी सगल्यांनी म्हणूंक शकता, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्यो आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सासणीक जिवीत दितलो जेजू आमचे मोदें उंड्या रुपान हाजीर आसा. तर आमी सगळे ल्हानविकायेन जेजूक नमस्कार करुया. गीत आमी गावया. A37 page 20. A37. Surgincha Bapa Wondontuka Sastangi Podun Noman Kurata Tu Somogolku Argadita Tu Sosubdaiku Toya rasa Tu somogolkun Argadita Tu sosubdaiku Toya rasa Deva Chaputa Wondontuka Maricha Burgia Amcha Baba Tu Somogolkun
आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या तुलो पावल्या तुझो मोग तुका पळयता आके सोय तुका उगते करता तुझो मोग तुका पळयता आके सोय तुका उगते करता विषय जॉन 6:67 तुम्ही वचूंक सोदता बी Acts of the Apostles chapter 2 verse 28 तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती जेजू जावन आसा आमकां कोरी वाट बापाय सोरशीं वचूंक क्रिस्तांवपण वो जेजूचो पाटलाव करूंक सोंपें न्हय तें एक आपोवणें ताच्या जिवितांत वांटो घेवंक ताचे पासत जिवीत करचूंक जेजू तूं दाखयता ती वाट आमी दवरूंक ना संवसारी आशेक लागून आमी तुजे सोशिल्ली पयस गेल्यांत आमकां बोगोस जेजू जेजूचे काकलुतीक उलो मारून गीत आमी गावया I-24 पेज नंबर 131 I-24 Patok boci kedi Defak sudun gelo Bawak dusman salo Tumkawak man kelo Kalasag dopko dilo Buksun wingin giyan Tumkawak man kelo Kalasag dopko Buksun wingin giyan Shanti batik
Ik tarawin modlo soglot si barkelo tumkawak manakelo kalasak dop ko buksun wingin giyat tumakawak manakelo kalasak dop ko dilo buksun wingin giyat suntusanun priti chivitatauni bhavamoini modi tumkawak manakelo kalasak dop ko dilo buksun wingin giyat tumakawak manakelo kalasak dop ko dilo buksun wingin giyat. जेजू बापाचें उतर तूं जेजू वाट आनी जिवेत तूं जेजू काळोखांत उजवाड तूं जेजू सोत आनी रस्तो तूं जेजू काळजाचो संतोश तूं जेजू तुजीं उतरां तानेल्यांक उदक भुकेल्यांक जेवण रोट्टेल्यांक बुजवण जेजू तुजीं उतरां सासणीक जिविताची जेजू तूं सगळेंच आमच्या जिवितान तर आमच्या वर्त्या देवाक काळजाचे खोलायेकतान आमी वाखाणुया जेजूक वाखाणूक गीत आमी गावया Q2 पेज नंबर 165 Q2 आमचो इकिसलेगून तुझ्या उपमा शिवाय माथ्या वेलो ना पोटा ल्हान ल्हान गोणितांनी
चालत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग राखता. मोगल बापा आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. मोगल बापा आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. एक झाड एक फूल एक पान तुझे रोजी बगोर. हालचे दोलचे नावार्यान तशेंच आमचे कालीस तुझे मोगार राखणे. वचूंक दिवचो नाय पेल्यान. मोगाळ बापा आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. मोगाळ बापा आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. शेतात आसतात फुलां उसक्या विणी वाऱ्यार. दिसभर सुकणी किलबिलतात. ताचे परोस आमकां बाळगून दवरताय देखून. तुझी भुरगीं मुरगोडटात. मोगाळ बापा आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. मोगाळ बापा आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. सगळीं बराबर आमी जेजूक आर्गां दिवया. आर्गां तुका आर्गां तुका जेजू, जेजू, तुका तुका जेजू, निर्वास तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. Gloria, glorify Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आर्गां तुका महिमा तुका निर्वास तुका आराधन तुका वंदन तुका नमन तुका पदवी तुका. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, praise you, hallelujah. Jesus. John 6:67. तुम्ही वचूंक सोदता बी. John 6:68. सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी? तुजी उतरां सासणेक जिविताची. तर हेंच देवाचें उतर आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया. John 6:60-69. हे आयकून ताच्या सिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कोटींक लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक येत?
हाका लागून आपले सीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच ओस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता, आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यांत तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसले कांय जाण आसात. कोण कोण विस्वास दवरचे नासले आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशीं येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या सिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनी भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्याव? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं, आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. सिमांव इस्कारियोताचो पूत जुदास, हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें, कित्याक हो 12रांतलो एकलो जावनूय ताचो घात घेतलो आसलो. देवाचें उतोरी. देवाचे व्हड उपकार. नियाल खरेंच जेजूची उतरां सासणाचें जिवीत दितोलें, कारण जेजू जावन आसा देव. ताचें एक एक उतर जावन आसा जिवीत दितोलें. तें आमी पाळटाव तेन्ना बापाशी वचपाची वाट आमकां तयार जाता. आमकां हे संवसारांत देवान पाठयल्यांत जाल्यार 3 वस्तू करूंक, त्यो म्हणल्यार देवाची वळख घेवन, देवाचो मोग करून आनी हो संवसार सांडले उपरांत देवाशी व बापाशी परत वचूंक. असलें जिवीत जिवूंक आमकां पवित्र आत्मो मागुया आनी ताचे शोक्तेन आमची वाड करूंक वावरुया. गीत आमी गावया B1, पेज नंबर 21, B1. आमची लागीं देव उलोयला,
आमचो जबाब आयकूंक रावलो सोरपोर जालो तुमी उठा सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा देवा आमच्या तूं कितलो बरो तुजें उतर कुरपे जोरो तुजी कुशीक काळीज वळटा तुज्या कायद्यांक ध्यान मोल लायता आमचे लागीं देव उलयला आमचो जबाब आयकूंक रावलो सोरपोर जालो तुमी उठा सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा देवा आमच्या तुजें रस्तो तुजें उतर उज्या दिवो तुज्याच पावलां मारता काळकान सांडल्यार तुका सोदता आमचे लागीं देव उलयला आमचो जबाब आयकूंक रावलो सोरपोर जालो तुमी उठा सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया आनी आमचो जबाब गायन करून जातलो सायबा कोणाची आमी वेतेल्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची हीच उतरां आमची करून जेजूक आमच्या जिविताचो उजवाड म्हूण आपणावंक देवाची कृपा आमकां मागुया साबाब दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक दोयाल बापा ही मागणी आयक देवाची वळख घेवन देवाचो मोग करूंक आनी हो संवसार सांडल्या उपरांत बापाशी परत वचूंक असलें जिवीत जिवूंक दर एक कुटुंबाक बापाची कृपा मागुया सबाब दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक दोयाळ बापा ही मागणी आयक आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचे उतर खोलायेन शिकोवंक आनी आपले पोरचेक ते हुशारकायेन शिकोवंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया सबाब दोयाळ बापा
तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. देवान आमकां मोगान आपल्या सारक्याची रोचल्यान आमी दिसा दिसपट्या जिवितान देवा सारकी जावंक वावरूंक देवाचो आदार मागुया. जबाब. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. तुमकां जाय तें तुमी जेजू लागीं मागुया. आमचो जबाब. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. सोगली आमी बराबर जेजून शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.